ऑक्टोबर चालू आसा आनी खंय तरी पावसाळो कसो दिसता, जून जुलय कसो, आनी लोकांची जायती नाशाडी जाल्लेली आसा. हाचेर गव्हर्मेंटान बीन कितें म्हणजे कितें कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें बीन कितें थारयलां? ही नॅचरल कॅलेमिटी किंवा डॅमेज बाय वायल्ड एनिमल्स ह्या दोन्ही गोष्टी ज्यो आसात त्यो अंडर शेतकरी आधार निधी म्हणटा ते ह्या स्किमीच्या अंडर कवर जाता. तुम्ही जर फाटली 1-2-3 वर्सांची जर आमी हें जर घेतलो, नेहाळ जर घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचो 4 म्हयने जो पळय पावस पडपाचो तो आतां 5 म्हयने 6 म्हयने पावस पडपाक लागला. आनी गेल्ल्या वर्साक बी सेम इश्यू जाल्लो, पावस पडून शेतां डॅमेज जाली. म्हळ्यार अंदू तर अशी परिस्थिती जाली, आमी जे पळय वांयगणां शेत लायिल्लें ते आमचें हार्वेस्टिंग चालू आसलें, म्हणजे मेच्या एंडाक हार्वेस्टिंग चालू आसलें. त्याच टायमार मेच्या 20 तारखेक पावस पडलो आनी आमची शेती डॅमेज जाली, खुबशे शेतकारांचे शेत पेड्ड्यार जालें. आनी आतां अंदू तेजे उपरांत पावस कंटिन्युअस पडलो, पावस बरो पडलो, लोकांनी उमेदीन शेतांय लायलीं आनी शेताची जो पळय स्टँडींग क्रॉप आसलो, एक्सपेक्टेड यील्ड जें आसलें किंवा लोकांची शेतां जी आसली सामकी अंदू बरी फुल्लेली, सामकी बरी भरलेली आनीक लोक बरे यील्ड एक्सपेक्ट करताले. म्हळ्यार आमी सगळे कडल्यान जेन्ना इन्फॉर्मेशन घेतलें तेन्ना प्रत्येक जाण सांगतालो की अंदू शेतां बरी आसा म्हणून. आनी लोकांक सारकें उमेदीन आसलें की आमकां अंदू पीक बरी जातली, पिकावळ बरी जातली म्हणून. पूण देवयोगान नेचराच्या मनाक कितें तरी वेगळेंच आसलें. आनी तुवें पळयलां आसतलें की फाटल्या 8 दिसांक कंटिन्युअस पावस पडटा आनी तो पावस असो पडटा की जणू काय जून जुलय म्हयन्याक पावस पडटा तसो पावस पडटा. सो हेका लागून कितें जालें, आमचो जो पळय बरो क्रॉप, स्टँडींग क्रॉप बरो आसलो त्या क्रॉपाक डॅमेज जाले कडेन आसा. आनी लोकांची शेतां आड पडली, शेतां उदक साचलें आनी खुबशीं शेतां कुसल्या किंवा थोडे जे पळय हें आसलें तेका कोंब येयल्या, ग्रेन्स आसले तेका कोंब येयल्या. सो अशी परिस्थितीक लोकांक लुकसाणें जाले कडेन आसा. दुसरी एक इश्यू म्हणल्यार कसो आसा, आमी फाटल्या 15 ते 18 वर्सां जालीं आमी मॅकॅनिकल हार्वेस्टिंग करता. मॅकॅनिकल हार्वेस्टिंग म्हणल्यार मशिनान आमी हार्वेस्टिंग करता. सो गांवांनी स्पेशली आमची जी पळय बार्देज, तिसवाडी आनीक सालसेत एरिया जी आसा ती जी पळय मॅन्युअल लेबर लावन म्हळ्यार कामेरी घालून जे पळय हार्वेस्टिंग करपाची पद्दत आसली ती इल्ली लुप्त जायत गेले कडेन आसा. जेन्ना मशिनान आमी हार्वेस्टिंग करता तेन्ना तो आनी प्रकार उरना मॅन्युअली हार्वेस्ट करपाचो. सो मनशाची तयारी आनी आमची शेतकारांची बी तयारी अशी जाल्ले कडेन आसा की हार्वेस्टिंग म्हळ्यार मॅकॅनिकल करना जाल्यार ते हार्वेस्टिंग करना. कित्याक पयलीं सद्याक ते हार्वेस्टिंग करपी मॅन्युअल हार्वेस्टिंग करपी लोक सद्याक ना. दुसरें म्हळ्यार हार्वेस्टिंग करपाक एक प्रकारचे अवजार जाय पडटाले जाका आमी विळो म्हणटाले. सो ते विळेय बी आतां शेतकारां कडेन ना, कित्याक तेंची मशिनान हार्वेस्टिंग जातालें न्ही. सो आतां सपोज जर मॅन्युअली जर करतलो, आतां एखाद्या शेतकाराची 100-200 स्क्वेअर मिटर जर भात जर आड पडले कडेन आसा आनी तेका आनी ऑप्शन ना, कित्याक आड पडले भात आसा ते मेशिनान हार्वेस्ट करपाक मेळना, ते हातीनच करचे पडटा, मॅन्युअली वचून करचे पडटले. पूण आयज परिस्थिती अशी आसा की मॅन्युअली करपाची तेची तयारी सुद्दां जर आसा जाल्यार तेचे कडेन हें ना, कितें ना, विळो ना हार्वेस्ट करपाक, कापणी करपाक. सो अशी परिस्थिती आसा. सो हेका लागून कितें जालां, शेतकऱ्यांचें लॉस हें जाले कडेन आसा. शेतकऱ्यांचो सामको तोंडा पडपाचो घास जो आसलो तो नेचरान हिरावून घेतले कडेन आसा, जेका लागून खूब शेतकऱ्यांचे लॉस जाला. लोक सामके म्हणजे टेन्शन काडटा आनी आमकांय बी सामकें खूब वायट दिसले कडेन आसा. पूण एज अ डिपार्टमेंट, एज अ गव्हर्मेंट, पूण गव्हर्मेंटान ताका प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. प्रोविजन म्हणल्यार उदोळ्यान सांगता त्या प्रमाणे शेतकरी आधार म्हणटा ती स्कीम आमची, ज्या स्किमीच्या अंडर जर नॅचरल कॅलेमिटी कितें जाली आनी जर शेतकारांक जर लॉस जालो जाल्यार शेतकारांक आमी 40,000 रुपया पर हेक्टर कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिता. सो आमचे कडेन जितले पळय केसीस आयल्या त्यो केसीस आमी आख्ख्या गोंयभर आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसीस आसा तालुका लेवल त्या ऑफिसरांक हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिले कडेन आसा. तांकां हांवें डायरेक्शन्स दिला की तुमी तुमचो सर्वे कंटिन्युअस करा, जाता तितली फास्ट करा, शेतकारांचे जेंचे लॉस जाला तेंची केसीस प्रोसेस करा आनी एकदां केसीस प्रोसेस जातकीर त्यांचे जे पळय कॉम्पेन्सेशन कितें आसा ते शेतकारांच्या अकाउंटाक पयशे वतले. म्हणजे ह्या शेतकारांक पयशे मेळटले. येस. सो गव्हर्मेंटान एक्शन घेतलेली आसा सध्या, म्हणजे जितलो लॉस जाला तितलो तांकां मेळटले.
पर हेक्टर कितले म्हणजे 40,000 रुपया 10,000 स्क्वेअर मिटरा फाटल्यान. सपोज एखाद्या शेतकाराची जर 5,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा जाल्यार ताका 20,000 मेळटले. ओके 50%. ओके. सध्या कितें कोणी म्हणजे शेतकारान बीन सर तुमकां अप्रोच जाला म्हणजे आतां ह्या 8 दिसां भितून जे शेतकारांचे लॉस ते अप्रोच चालू आसा न्ही. प्रत्येक म्हणजे शेतकारांक खबर आसा आमच्या स्किमी बद्दल आमी अवेअरनेस केले कडेन आसा. आमी प्रत्येक MLA त्या भागाचो जो पळय MLA आसा आमदाराक आमी आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरांनी कॉन्टॅक्ट केला आनी आमी आमदारांक बी बरोबर घेवन आमी इन्स्पेक्शन करता. म्हणजे जी पळय आमदार आतां काल आमचे बरोबर कुडतरेचो आमदार आसलो, मागीर वेळ्ळेचो आमदार आसलो, मागीर पयर म्हाका दिसता बिचोलेचो आमदार आसलो, आमच्या मयेचो आमदार आसलो. म्हणजे ज्या ज्या एरियेक आमी लॉस जाला त्या आमदारा बरोबर घेवन सुद्दां आमी सर्वे केला आनी आमदार बी येता बरोबर खुबशे की त्या तेंचे एरियेक कोणाचे लॉस जाला ते पळोवपाक आनीक एसेस करपाक लोकप्रतिनिधी बी येता, सरपंच येता, पंच येता.